वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा तुम्ही? एक मिनिट, आम्ही सगळी बरी आसा आणि थंबनेल पळोवन तुमकां कळ्ळें आसतलें. आयज करता हांव बॅग पॅकिंग. हें काम म्हाजें उरलेलें पेंडींग. आई हांगा बसला. आई हाय म्हण सगळ्यांक. हय 8 जाले रातचे. आतां हांव व्लॉग करता. सकाळचें अशें कांय करूंक ना, वाज येवपा लागलो. कितें कितें दाखयतलें. सो सकाळीं कांय करूंक ना, म्हटलें आयज कशें करून पॅक करया म्हटलें. आतां लागलो एप्रील म्हयनो, ताका लागून. आणि एक म्हणजे आयज आसा ईद. सो तुमकां सगळ्यांक म्हणजे मुस्लीम भाव भयण्याक ईद मुबारक. ओके, सो चला. सो आयज हांव बॅग पॅकिंग करता. सो पयलीं हांव बेबीचे बॅग पॅक करतलें, म्हणजे कितें कितें व्हरपाचें आसा सगळें तुमकां दाखयता हांव. ओके, इफ तुमकां दिसता कितें उरलां बी जाल्यार म्हाका तुमी प्लीज कमेंट करात. ओके, सो पयलीं हांव बेबीचे पॅक करता, दाखयता तुमकां. मागीर म्हाजें म्हणजे सगळें हांवें काडून दवरलां, दाखयता तुमकां. सांगासर न्ही हांवें सगळें काडून दवरलां, डिटेल तुमकां एक एक दाखयता. ओके, सो चला स्टार्ट करया. आमी हो आयलो, हो गेल्लो गार्डनांत खेळपाक. खा एकलोच गेल्लो गार्डनांत खेळपाक. वच म्हटलें खेळून यो म्हटलें. आतां हांव वॉकिंगे चड वचना भायर, की म्हाका जायना. तें गरमी सामकें बुडटा सारकें घामान. अशें घरांत तशेंच वॉक करता. ओके, सो चला आमी स्टार्ट करया. सो हें आसा बॅग. हें तुमकां दाखयल्लें हांवें ऑलरेडी. हें पळय, हितून घालतलें हांव बॅग, सगळे कपडे बीन हितून घालतलें. ओके, आतां कितें कितें घेतलां दाखयता तुमकां. फर्स्ट म्हणजे हांवें म्हणजे तुमकांय मातशें आयडिया पडटलें कोणाकूय. आनी इफ म्हणजे खंय कितें मिस जालें जाल्यार म्हाका तुमी कमेंट करा. हांवें न्ही हांगासर हें पळयात लंगोटी घेतला. लंगोट मातशें मम्मी म्हणपाली चड घे, कित्याक जेन्ना हांव पयलीं रितीगो टायमार केदार हॉस्पिटलांत डिलिव्हरी जालें न्ही, थंयसर तेमी डायपर बी घालताले जाल्ल्या बरोबर. हय, सो ह्या हॉस्पिटलांत खंय डायपर बी चड यूज करना खंय भुरग्यांक. सो तशी लंगोटी हांवें चड घेतल्या असले. ओके, आनी असले बीन चड घेतले लंगोट. ओके, सो चड अशें सामान घेवचें ना हांव, कित्याक खबर आहा हॉस्पिटल न्ही खूब लागीं आसा. इफ कितें मिस बीन जालें, कितें जाय जाल्यार न्ही येवन हांगांतल्यान व्हरूंक मेळटा. ताका लागून चड अशें स्टफ करचें ना हांव. जे की लिमिटेड आहा पळय तेच थोडे थोडे घेतलें. पण लंगोट हांवें हांगा चड घेतला. ओके, हे जालें लंगोट. चेर हाडा. नेक्स्ट आसा बेबीक तोंड पुसपाक बीन असले टॉवेल घेतला हांवें. ओके, एक 3-4 घेतला हांवें टॉवेल. हे पळयात तोंड पुसपाक बीन ते घेतला. घे थंय दवर सगळें. हां, मागीर हांगासर घेतला हांवें टोपी घेतला घालपाक. एक 2 घेतला. हे पळयात अशें कानाक बांदपाक. ओके, असले एक घेतला आनी असले एक घेतला. ओके, सो हे 2 घेतला. आनी बेबी कपडे घालपाक कडल्स मागीर असले मम्मी बरें असले चड घे, कित्याक हें कॉटन आसा आनी गरमेक बरें हें. तो असले कपडे घेतला. सो हें पळयात अशें बांदपाक. ओके, आनी असले 2-3 घेतला हांवें. आनी असले एक घेतला. सो व्हरपाचें व्हरता हांव, मागीर पळोवया कितले कितें यूज जाता तें. ओके, हें पळय. ओके, असले हांवें 2 घेतला. असले 2 आनी एक सिंपल अशें बांदपाक एक कपडे. आनी येताना हॉस्पिटलासून येताना घालपाक बीन एक बरेंशें हें घेतलां हांवें. न्यूज ते सगळें असले म्हणजे फूल सेट कशें घरा हाडटाना. ओके, आनी असले बीन जस्ट 2-3 घेतला हांवें. ओके, सो हें जालें. आनी पांयांक घालपाक एक सॉक्स एकूच पॅर घेतला हांवें. सगळें काडून रेडी करून दवरला हांवें एक बॅगेन. इफ जाय जाल्यार न्ही मम्मी येतली सांगली हांगासर तेन्ना ती हाडटली. चड घेवंक ना हांवें. आनी मिटन्स घेतला हातीन घालपाचें. ओके, मागीर ती हाड मरे ती मातशी सायडीन. आनी टॉवेल आंग पुसपाक 2 टॉवेल घेतला हांवें. हे पळयात टॉवेल घेतला. तेन्ना बेबी न्हाळोवन ते बांदतात पळय कपडो, ते एक 2 घेतला हांवें. हे पळय. सो तेमी जाल्ल्या बरोबर तुमी मागता न्ही तुमी, मागीर तेमी ते बांदतात. थंय सद्या 2च घेतला आसा. मागीर जाय जाल्यार येतली मम्मी व्हरतली. सो हांव चड व्हरचें ना. आनी माडी एक 2-3-4 घेतला हांवें. हे पळयात माडी घेतला. ओके, माडी. आनी बॉटल एक बेश्टें घेता हांव. यूज ना खंय बॉटल बी अशी फीड करना खंय तुमी. जस्ट
व्हरपाचें म्हणून व्हरता हांव एक धाकटेशें बॉटल घेतला दवरते आनी हांगासर घेतला एक धाकटेशी वाटी आनी हें दूध पास घेवपाक बीन सो हेंच चडशें यूज करता हॉस्पिटलान सो हें घेतला फाट्यान दवर आनी वॉटरप्रूफ ते युरीन शीट्स आसता पळय वॉटरप्रूफ ते एकूच घेतला हांवें ते 2 हांवें ऑर्डर केल्ले म्हणजे 2 आयिल्ले ते सद्या हांवें एकूच घेतला हें पळय तो हें जालें सगळें बसून बसून चित्ता आमी कितें उरला हय पापू पिवपाचें तुका न्ही आनी हांवें डायपर घेतला अशें सांगलां की म्हाका डायपर यूज करना म्हणून तेच्याच धाकटेशें एक पॅम्परचें घेतला हांवें इमर्जन्सी व्हरपाचें व्हरता हांव यूज करूं ना करूं ओके मागीर एंड टायमार गडबड नाका हय का न्ही तर पॅम्पर एक घेतला आनी एक वायप घेतला हांवें टिश्यू वायप ओके ते वायप घेतला आनी हांगासर आसा पावडर जसं घेतला हांवें धाकटोसो एक पावडर हेजें सेबामेडाचे आनी शाबू घेतला 2 ओके दी रे वास बरो आनी हें येताना बेबी हाडपाक बेबी कॅरी नेस्ट म्हणटा पळय तो हें येताना घरा हाडटाना ओके सो आनी कितें उरला गे तें ना तें म्हाजें सो म्हाजी एक नेबर म्हणटाली खोबरें तेल व्हर म्हणपा आली खोबरें तेल सामकें आसा प्युअर अशें बाटलेचें खोबरें तेल न्ही आं प्युअर खोबरें तेल ती म्हणपा धाकटे बाटलेन घालून व्हर म्हणपा आली खोबरें तेल सो तें एक व्हरतलें हांव खोबरें तेल विचारतात खंय केन्ना केन्ना हॉस्पिटलान विचारतात खंय अशें ती म्हणपा आली सो वेल्यार बरें न्ही कोण सांगता न्ही अशें हांव आयकता हांव अशें तांकां ना म्हणना हांव व्हरतलें तर खोबरें तेल बाटली ना खोबरें तेल हा बाटली सोदता आतां आमी एक जास्त धाकटेशें बाटली घालून आं वयतना व्हरतलें आतां घालून कांय फायदो ना भितर सो वयतना तें एक व्हरतलें हांव खोबरें तेल ओके सो हें जाल्लें आसलें हांव बेगीन घालता ओके हितून घालून रेडी करून दवरता आनी मागीर दाखयता तुमकां ओके चला सो हें जालें की मागीर म्हाजें हांव तुमकां दाखयता हांव कितें व्हरतलें सो म्हाका कितें जाय तें मागीर दाखयता तुमकां सो हें पळयात हितून सगळें न्ही बेबीचें सगळें जाल्लें आसा सगळें कपडे बी सगळें जालें फक्त एक खोबरें तेल एक घालपाचें आहा तें मागीर वयतना घालतलें आनी हें बेबी कॅरी नेक्स्ट आहा पळय तें हितून जावचें ना तें हांव म्हाज्या सुटकेसीन घालतलें ओके सो हें रेडी बेबीचे कपडे सगळे हितून आहा ओके जाल्लें आसा गे रे सायडीन दवर ओके आतां म्हाजें आतां हांव कितें कितें व्हरतलें हें तुमकां दाखयता ओके सो फर्स्ट आसा दोन सायडीन तो हांगासर हांवें नायटी घेतला म्हणजे मॅटर्निटी नायटी हें सायडीन ताका झीप आसा तें फीट करपाक बरें पडटा तो असले हांवें न्ही 3 घेतला ओके सो रितीव टायमार हांव केदार हॉस्पिटलान डिलिव्हरी जाल्ली न्ही थंयसर म्हाका फक्त 3 दीस दवरलेले म्हाजे सिझेरियनूच 3 दीस दवरलेले पण हांगासर चड दीस दवरतले खंय सो सद्या 3च घेतला हांवें कित्याक लागीं आनी मम्मी येतली मागीर घेवन बी येतली ओके सो हांगासर नायटी बीन घेतला ते घालपाक मॅटर्निटी ड्रेस टॉवेल घेतला हे टॉवेल आनी एक स्लिपर अशें ते घालपाक ओके ते एक घेतला आनी हांगासर आसा कॉटन कानाक घालपाक म्हाका रे आनी हांगासर हें घेतला हॉट बॅग म्हणटा तें धाकटेशें आसता रे माडे हांवें हेंच घेतला ओके आनी ब्रश आनी पेस्ट आनी म्हणजे जेसो येतले पळय हांव घरा तें घालपाक एक कपडे घेतला हांवें ओके हें एक मॅटर्निटी ड्रेसूच हें सायडीन ताका 2 झीप आसा तो हें घेतला आनी हांगासर हांवें घेतला डिस्पोजेबल ब्रेस्ट पॅड्स घेतला हांगासर एक पॅकेट कितले यूज आसा पळोवया हें घेतला हांवें आनी मॅटर्निटी पॅड्स घेतला हे पळयात सो मॅटर्निटी पॅड्स सो हयच व्हरतलें हांव बेगीन घालून आनी काडून ते व्हरचें ना हांव सो जाय ते यूज करतलें अशें मागीर हें बॉटली मिल्टनचे गरम उदक बीन घालपाक तें व्हरपाक उदीक पिवपाक बीन ओके सो हें एक जालें आनी हांगासर हांवें सो हितून घेतला सगळें हांवें इनरवेर घेतला हितून घातलेलें आसा आनी कांय ना आनी हितून फेस वॉश फणी मागीर हेअरबँड बीन इतलेंच आनी कांय ना आनी जस्ट एक मागीर एक पावडर घेतला इतलेंच आनी अशें आनी कांय अशें मेकअप बीन कांय करचें ना हांव तेका लागून इतलेशें घेतलां तें सगळें हितून घातलां हांवें ओके सो
गिफ्ट दितलो हांव घरा येतलो म्हाका गिफ्ट दितलो खंय बापू गिफ्ट दितलो पापूक गिफ्ट दितलो आदी इतलेच सो आनी आमी ते बेल्ट ते जेन्ना पोटाक म्हणजे डिलिव्हरी जाली की ते बेल्ट बांदचे पडटा न्ही सो ते हांवें घेवंक हाडूंक ना हांवें सो म्हाका न्ही रितीव टायमार डॉक्टरान बरोवन दिल्लेले हाडपाक सो आतां घेवप का ना म्हाका तें टेंशन पडलां म्हणजे घेतल्यार मागीर डॉक्टर बी थंय बरोवन दितले न्ही सो ते एक बेल्ट एक हाडपाचें उरलां म्हाजें पळोवया आतां कशें कितें तें कोणा विचारता हांव की हांगाचे रूल कशे आहा ते म्हाका खबर ना न्ही जेमजे हॉस्पिटलान सो ते एक उरलां म्हाजें बेल्ट ओके जालें इतलेंच हें सगळें हांव पॅक करता आनी तुमी कमेंट करा कितें उरलें बीन जाल्यार न्ही मागीर तुमी म्हाका कमेंट करात मागीर तें मागीर परत घालता भितर कितें चुकलां बीन जाल्यार सो दिसता सगळें घेतला दिसता म्हाका सो पळोवया कशें तें आतां तें तुमी कमेंट करा म्हाका सो हें सगळें न्ही हांव सुटकेसीन घालता मागीर दाखयता तुमकां सो हें जाल्लें आसा आनी हेतून न्ही सगळें म्हणजे बाटली ते मिल्टनचे सगळे बाटली बी उदीक गरम करून व्हरपाक सगळे बाटली बिटल्यो न्ही हेतून घालतलें हांव हें हांवें घेतलेलें लोकोत्सवान बरें आहा घालपाक हेवी आहा आनी कितें एक्स्ट्रा कितें मम्मी बी कितें कोण न्हिदपाक बीन चादर बिदर बी हितून घालूं शकता खूब जागो स्पेस खूब आहा हांव पप्पा आमची रूम पप्पा हांगा येतलें कितें खंय हांव पप्पा तूं आनी हांव आई हॉस्पिटलान न्हिदतलें हांव आनी पप्पा पप्पा हांगा न्हिद पप्पा कामाक आसतलो हय ओके सो हितून चादर बाटली बिटली हितून येतलें आनी मेन कितें जाला केदरा कडेन न्ही सगळें तुका बरोवन दितात म्हणजे तुका काय अशें ते मॅटर्निटी पॅड्स जावं मागीर तुका बेल्ट जावं काय अशें म्हाका व्हरचें पडनासलें हेजे टायमार सो सगळें डॉक्टरान बरोवन दिल्लेलें फक्त पे करून घेवपाक घेतलें सो हांगा कांयच खबर ना कशें कितें आहा तें सो सगळें जाल्लेलें आसा ओके आनी ते बॅग असं दिसतं की आम्ही दुबई वयता खंय परत टुरा वयता काय दिसता टुराक वयता पळय बाय गेलो टुरा हय खंय वयता रे वयता ना हॉस्पिटल वयता ना जालो हॉल बसतो जाल्लें आसा ओके आनी हें इतलें सगळें व्हरपाचें हॉस्पिटलान हेजे भितर कांय ना सद्या रात पडशी बॅग बीन ओके सर्दी शिव तुमकां मेळोंक ना न्ही बिजी आहा आत्तां येयला हाय हाय खंय शिव तुमकां न्ही दिसचें ना व्लॉगान फालच्यान अशें ना 6 days 6 दीस पर्यंत दिसचो ना जेवपाक दनपार येयलो ते बी गॅरंटी ना खंय 6 दीस ताका भायर जेवण खंयच्या हॉटेलान हिल्टनान वास्को एक इव्हेंट ताका आहा ताका लागून म्हटल्यार आयज तुमकां दाखयता हाय म्हटलें तुमकां आनी तुमकां आनी परत मेळचो ना टील 6 तारीख पर्यंत न्ही 5 तारखेपर्यंत चल 6 तारखेक आसतलो खंय 5 तारखेपर्यंत तुमकां दिसचो ना ब्लॉगान अशें बिजी आहा कामाक ओके चला इतलेंच आनी कांय ना कमेंट करा म्हाका कितें चुकलां बी जाल्यार म्हाका प्लीज कमेंट करा तशें म्हाका खबर आहा सगळें हांवें घेतलेलें आहा ओके तो आयचो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो तर लायक करा शेअर करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करा तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर हय हो कितें म्हणटा खबर आहा डॉक्टराक सांग न्ही बेगिना बेबी भायर काडपाक खंय हो म्हणटा हांवें म्हणलें तूं यो म्हणटा म्हाज्या वांगडा डॉक्टराक सांग बेबी काड म्हणून बेगिना गर्ल जाय सांगा डॉक्टर गर्ल दी म्हणून गर्ल जाय पळोवया कित्याक डॉक्टर सांगलो तू गर्ल दी म्हणून अरे कसं कळटलें आमकां गर्ल बॉय आसूं कितें जावं हय का न्ही बाय आय लव यू फ्रेंड प्लीज यू कमेंट सबस्क्राइब टू माझा रंगो बेसॉल आई थंय पळय बाटली मदीं बसला बाय काय तू आनी दिसचो ना ब्लॉगान आयज बाय म्हण चला बाय सो आयज आसा बर्थडे 2 तांकां विश करता सो नांव आसा जानवी मुदालियर विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे जानवी मुदालियर आनी नेक्स्ट आसा कायतानी फर्नांडीस विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हेंच देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे कायतानी फर्नांडीस हैप्पी बर्थडे एंड मेनी ब्लेसिंग्स टू यू मे गॉड विशेस कम हैप्पी बर्थडे चला बाय